नासनोड्या हांगासर एक रोड रेन जाल्लो आसा. मेल्ल्या म्हायती प्रमाणे मंथन आगरवाडेकर हो 24चो भुरगो, हेजी आनी सूरज कसबे हो 28 वर्साचो भुरगो, हेंच्या मदीं वाद जाले रस्त्याचेरूच. आनी जो सूरज कसबे आसा तेणें तेज्या कडेन सुरी आसली ती काडली आनी मंथन आसा तेज्या फाटीचेर मारिल्ली आसा. आनी जो मंथन आहा तो थंय इंजर्ड जालो. सोमतोच तेका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर येयलो. थंयच्यान तेका जेएमसीन रिफर केल्लो आसा. आनी म्हापसा पुलिसेक ही इन्फॉर्मेशन मेळटात म्हापसा पुलीस ऑन द स्पॉट पावले आनी जो सूरज कसबे आसा तेका ताब्यात घेतिल्लो आसा. आनी त्याच राती जेएमसींतल्यान जो मंथन आहा तेका डिस्चार्ज दिल्लो आसा. आनी आतां म्हापसा पुलिसांनी जो सूरज कसबे आसा तेका म्हापशेच्या जेएमसी कोर्टान रिमांडा खातीर हाडिल्लो. तेन्ना कोर्टान 6 दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. स्टुडंट इंडिया खातीर